हाच्या अंतर्गत आमी आमचे 2 व्हेकल्स आणि 3 बोट्स हाचे लोकार्पण करपा खातीर वन इज फॉर द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, वन इज फॉर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी वेल इक्विप्ड बोट प्रत्येक फावटी आमकां त्यो गाडयेचेर चडोन बाब अशोक मेनन हाणें ट्रॉली बिली करून घेतला. दॅट इज वन. आणि फेलिसिटेशन ऑफ मिस्टर अशोक मेनन, मिस्टर लोबो आणि भरत नाईक हांचं फेलिसिटेशन. आणि तातूंत करून परत एकदा आमच्या फायर अँड सर्विसीसचो फाटल्या 87 पासून आतापर्यंत 37 वर्साच्या प्रवासाचो कॉफी टेबल बुक हाज्या उक्तावणाच्या सगळ्या सोहळ्याक म्हाज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात राज्याचे CS परिमल राय, डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीस मिस्टर अशोक मेनन, ताज्या बरोबर ताजे हितचिंतक म्हणजे इन शॉर्ट इज एक्स डायरेक्टर ऑफ फ्रॉम दिल्ली. All the way he had come specially for these programs. So once again I welcome for you also the parent बाबा अशोक मेनन हांचे पेरंट्स हांगासर बसला, ताचे बाबा हांगासर बसला, तांची मिसेस, तांची भुरगीं ह्या कार्यक्रमाक खास करून हजर आसात. आमी फायर सेफ्टीचे सगळे पदाधिकारी, द फाउंडर ऑफ द फायर सेफ्टी डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार, डॉक्टर जेनिफर, राकेश हे सगळे जाण हांगासर हजर आसात. आणि ज्यांचे फेलिसिटेशन्स केले तांचेय सगळे घरचे हांगासर हजर आसात. त्या दोगांचे ह्या कार्यक्रमाक खरोखरूच खूब खूब बरें दिसता. हांव मुद्दामून म्हणजे पयले फावटी आमी आमचे फायर सर्विसीस डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड करपा खातीर आमी फाटली 2.5 वर्सां हांव पळयता की जेन्ना जेन्ना बाबा अशोक मेननान सांगलां आमकां ही गजाल आमकां जायी, मागीर ती MP लेड फंडांतल्यान आसूनी, आमच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान आसूनी किंवा स्टेट फंडांतल्यान आसूनी, प्रत्येक वेळा आमी ती गजाल जी जायी ती गजाल तांकां दिवपाचो प्रयत्न केला. हाज्या पयलीं ह्या डिपार्टमेंटाच्या बद्दल थोडेशा लोकांच्या तकलेन कितें आशिल्लें तें सांगता हांव. उजो लागलो काय ना फक्त ते फोन करताले, उजोच लागलो जाल्यार करताले, बाकीच्या एमर्जन्सीच्या वेळार करिनाशिल्ले. पण आतां this much awareness you have created by your department, so for anything they are calling for the fire department. This is एक स्टेप आम्ही खूप वयर पावल्या. सो म्हणजे फ्रॉम 87 टू टिल डेट, कारण वेगवेगळ्या आणि त्याचो खरो एक्सपिरियन्स लोकांनी घेतला. हांव म्हणटलो ते टायम टू टायम घेतात जाल्यार ड्युरींग द फ्लड गोंयांत 40 वर्सां उपरांत केन्ना ना तो फ्लड. आणि आमी ऑलमोस्ट 81 उपरांत नाव आमी अनुभवलो. आणि त्या फ्लडात किंवा तावते सायक्लोनात जे तेंच्यांनी काम केलां, इट इज वंडरफूल, एप्रिसिएटिंग जॉब दे डीड ऑल फ्रॉम देअर डायरेक्टर टू द लास्ट पर्सन इन देअर डिपार्टमेंट. ऑल वर ऑन द फील्ड. म्हणजे विदिन तावते सायक्लोन आणि फ्लडात म्हणजे हांव पर्सनली मॉनिटर करतालो, हांव पर्सनली फिल्डाचेर आसलो आणि हांव प्रत्येक फावटी पळयतालो की मागीर ते रस्त्या वयले झाड कापप आसूनी, कोणाक तरी बोट घेवन वचून कोणाक तरी ते रेस्क्यू ऑपरेशन्स आसतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे ऑपरेशन्स तांच्यांनी प्रत्येक फावटी ह्या 2 एमर्जन्सीत आमकां दाखोवन दिले. त्या बद्दल तेंचे खूब खूब अभिनंदन. ओके, अशोच कमांडिंग जॉब तेंच्यांनी करचो. आणि अजून एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करता की बाब अशोक मेनन हाणें मुद्दामून म्हटलें की खरें म्हणल्यार म्हाका ताणी काल दनपारां फोन केला की सर म्हणपालो कार्यक्रमाक येवपाक जाय, आमी 2 व्हेकली लॉन्च करता आणि आपलं फेलिसिटेशन म्हणलो आज आपलं लास्ट वर्किंग डे. ॲक्च्युली आमची सकाळी 11:30 कॅबिनेटूय आशिल्ली. सो हांवें CSक फोन केलो की आमी कॅबिनेट पोस्टपोन करून आज कॅबिनेट सांजची घेवया आणि आज 4 वरांचेर कॅबिनेट दवरल्या. आमी दोगूय जाण आज ह्या कार्यक्रमाक मुद्दामून हांव कित्याक सांगता तर जो स्टाफ डेडिकेटिवली बाप लोबो उलयता आसतना, भरत नायक उलयता आसतना आणि अशोक मेनन उलयता आसतना तो भावनीक जालो. ताणें आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या सर्विसींतलो जो टायम जो गव्हर्मेंटा खातीर दिलो, गोंयच्या लोकां खातीर दिलो, गोंयच्या जनते खातीर दिलो, ताजें जर फेलिसिटेशन आसत आनी वयता आसतना हांव राज्याचो मुखेली म्हणून जर तांकां फेलिसिटेट करपाक शकलो ना, म्हणजे इतको बरो क्षण म्हाका परत मेळचो ना. म्हणून तर हांवें विचार केलो डेफिनेटली की हे म्हजें कर्तव्य आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तांकां फेलिसिटेट करप, कारण हेड ऑफ द डिपार्टमेंटूच जो आसा तांचो ताका तो रिटायर्ड जाता. हांव म्हणटलो आनी कोण जाता आसता जाल्यार हेड ऑफ डिपार्टमेंटाचें फेलिसिटेशन करपाक शकता. बट योगायोगान आज बाब भरत आसतलो, लोबो आसतलो, ताजें फेलिसिटेशन करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो. आणि निश्चितच तांच्यो सर्विसीस गेली कितलींशींच वर्सां आणि हे डिपार्टमेंट एक उंचेल्या पावंड्याचेर पावोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें काम हें वाखवण्याजोगें आसा. सातत्यान डिपार्टमेंटान शिस्त आसप ही खूब तितकीच म्हत्वाची आसता.
ती शिस्त मेंटेन करता आसतनाय बी ते डिपार्टमेंट कशें फुडें वयतलें हें तितक्यात तात्परतेत पळोवप आनी वेल इक्विप्ड मॅनपावर आसतले किंवा वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट आसतले आपले डिपार्टमेंट कशा पद्दतीत म्हणजे इन सर्विसीस आसतना फुडें वयतले हें सातत्यान सदोदीत पळोवपाक जाय आसता. त्या खातीर म्हाका दिसता ताच्या डिपार्टमेंटांतले उरलेले स्टाफ सुद्दां म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटाचें नांव वयर काडपा खातीर आपल्या डिपार्टमेंटाचेर केन्नाच ल्हानसो सुद्दां डाग लागचो ना हाजी तत्परता हाजी काळजी ते सातत्यात घेतले. आणि ताच्यानी आपल्या पुराय डिपार्टमेंटात काम करता आसतना इतकेच न्ही तर हांव पळयता की फायर सेफ्टी आमचे ऑर्गनायझेशन्स हांच्या बरोबर जायते कार्यक्रम तांच्यांनी हायस्कुल्स आसतले कॉलेजीस आसतले बाकीच्या सगळ्या पंचायत हेंच्या लेवलाचेर ऑर्गनायज केले आणि बरी गजाल आसा. आमी जशें म्हणटा की माननीय मोदीजीत म्हटलां स्कील डेव्हलप्ड जावपाक जाय म्हणजे स्कील डेव्हलप जाताले आसत जाल्यार त्या डिपार्टमेंटांतलो स्टाफ उरलेल्यांक स्कील डेव्हलप करपाक शकता. आतां पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटांत आसलेले हे सगळे जाण हांगासर येयल्या उपरांत ट्रेन जाल्या आणि मागीर वेगवेगळे शिकत गेल्ले आसा. बट आतां with the fire safety organization they are signing the MOU with our fire department. Definitely की in long run which is the 6 months course आसात किंवा तो मागीर 3 months कोर्स आसात वेगवेगळे कोर्सीस तांच्यांनी डिझायन केला. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तरणाट्यांक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग घेवपा खातीर सर्टिफिकेट कोर्सीस हे ट्रेन जावपा खातीर आणि इन फ्युचर आमचे जे RR आमी अपग्रेड केल्या. इन फ्युचर ज्या तरणाट्याक दिसता की आपूण फायर येवच्या पयलीं ताका ट्रेनिंग मेळटली ताका अपग्रेड जातलो आणि निश्चितच ताका इन फ्युचर आमकां वेल ट्रेन्ड स्टाफ मेळटलो. त्याय खातीर बाब अशोक मेनन हाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. डॉक्टर जेनिफर राजकुमार हे सगळे जाण गोंया खातीर असो ट्रेन स्कील मॅनपावर फोर्सीस इन फ्युचर तयार जातलो ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा. हांव परत एकदा म्हणजे फायर सेफ्टी फायर डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या स्टाफाचें खूब खूब अभिनंदन करताच आणि तुमकां सगळ्या जाणांक येता त्या दिवाळीच्यो आणि धनत्रयोदशीच्यो खूब खूब इन एडवान्सात शुभेच्छा दिता आणि हे डिपार्टमेंट अशेंच फुडें बी प्रॉस्परस जायत रावचें. तुमचो डायरेक्टरान ज्या पद्दतीन तुमकां फुडें व्हरपाचें काम केलां तें तुमी अशाच पद्दतीन अजुनूय बी वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट आमी आतां म्हणजे स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तालुका लेवल पर्यंत वेगवेगळ्या आमी इक्विपमेंट हे अवेलेबल करीत आसा. गोंयांत अजुनूय बी ज्या ज्या जाग्यार गरजो लागता त्या त्या जाग्यार आमचे फायर डिपार्टमेंट जे आसा विथ वेल इक्विप्ड इक्विपमेंटा सहित पावतले हाची हांव खात्री बाळगिता आणि लोकांक एक एश्युअर करता की फायर अँड सेफ्टी डिपार्टमेंट फायर अँड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट हे तत्परतेत बाब लोबो याने सांगले त्या प्रमाणे तुमच्या सेवे खातीर 5 मिनटात तुमच्याकडे हजर आसतले हे माझे हे निश्चितरित्या सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं सर. हाजे उपरांत हांव